नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे सखी गीत कार्यक्रमाक आमगेले समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. दंपतींगेले परस्पर मुखामुखी कार्यक्रम सखी गीताचे आजी पंचाचे आवृत्ती आणि आयची कार्यक्रमाचे दंपती सोयरे ख्यात संगीत संयोजक गायक श्री गुरुपूर मुरलीधर कामत कोंचाडी आणि तांगेली धर्मपत्नी श्रीमती विद्या कामत हांणी शक्ती रेसिडेन्शियल स्कूल हाजे प्रिंसिपाल जावन आसाची आनी दोगय आमगेले स्टुडियोंत हांगा येयले आसाची. तुमकां दोगांकय आयच्या कार्यक्रमाक आत्मीय स्वागत आणि नमस्कार. नमस्कार. आता मी कार्यक्रम आरंभ करचे पुढे आमगेले आयचे सोयऱ्यांगेले परिचय कोण घेवया. श्री जी मुरलीधर कामत हांगेले परिचय नतिले जन नांची इत्या म्हळ्यार तांगेले संगीता कार्यक्रम तितले ख्यात ताणे गांवांतू तांगेले कार्यक्रम दित आसताची. तशी तांगेले परिचय तांगेले पद आयकलेले जन सुमार जन आसाची. जाल्यार एक सानशी तांगेले परिचय कोण घेवया. श्री गुरुपूर मुरलीधर कामत कोंचाडी संगीत क्षेत्रांत भारी व्हड नाव. 40 वर्स तुकून संगीत क्षेत्रांत साधन करतर आसाची. रागध्वनी आणि मुरलीस बँड 5MG म्हणलेले संगीत पंगडाचे यजमान तांणी. कीबोर्ड, ड्रम्स, तबला, कॉंगो, हार्मोनियम अशी विविध वाद्य वादक, भजन, फिल्मापद, सुगम संगीत गायक, संगीत संयोजक, 100 चड सीडींक वाद्य सहकार दिला. बैला कुडला, स्वर्ण भक्ती कुसुमांजली तसले मस्त सीडी आल्बमाक संगीत संयोजन केला. कन्नड टेलिफिल्म, तुळू सिरियल आणि सुमार 600 चड नाटकांक संगीत दिला. 3000 चड स्टेज शोस तांणी दिलेले आसा. ड्रम्स वाजूच्यांतू भारी उबारलेलो हात लय ब्रह्म म्हणून मोगान तांगेले अभिमानी तांकां आपयताची. हांकां विश्व कोंकणी भोंवडी सरदार प्रशस्ती, लायन्स आनी JC अवॉर्ड, जिल्हा राज्योत्सव प्रशस्ती, कोंकणी सांस्कृतिक रायभारी प्रशस्ती कोंकणी सांस्कृतिक संघातर्फेन, तशीची साधना कलारत्न प्रशस्ती साधना बळगातर्फेन अशी मस्त प्रशस्ती मेळ्ळ्या. बायल श्रीमती विद्या कामत शक्ती पदवी पूर्व रेसिडेन्शियल कॉलेजांत प्रिंसिपाल जावन आसा. पूत अभिषेक कामत BBA पदवीधरू जाल्ली दिसता, परीक्षा जाल्ली म्हूण दिसता. वय अपेक्षात 7 क्लासांत शिकता आसा. परत एक वेळा मुरलीधर कामत तुमकां आत्मीय स्वागत. नमस्कार. आणि विद्या कामत विद्या इंग्लिश MA BSc B.Ed सुमार 24 वर्साचे अध्यापन अनुभव. मडिकेरीचे कोडगू विद्यालय, मंगळूरचे बेसेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल, तशीची गणपती इंग्लिश मीडियम स्कूल, विकास PU कॉलेज आणि आता शक्ती रेसिडेन्शियल स्कूल इतले कडेन असिस्टंट टीचर, HM इन्चार्ज, वायस प्रिंसिपाल, एडमिनिस्ट्रेटर एकाडेमिक्स तशी जावन आत्ता प्रिंसिपाल जावन तांणी कार्यभार सांबाळता आसाची. पुस्तक वाजूचे हांगेले हव्यासू, प्रवास आणि साकू प्राणी म्हळ्यार माजर, सुणे असल पुराय पोसचे हांगेले एक भारी प्रीती हव्यासू. मागीर गार्डनिंग, मागीर रेडिओ आणि संगीत आयकुचे भारी एक व्हड हव्यास हांगेलो. भावनात्मक आणि संवेदनाशील व्यक्तित्व, जीवनांतू धनात्मक दृष्टिकोन तांगेले, उक्ते मन, मागीर एकमेळीचे काम, क्षमागुण आणि आध्यात्मिकता हे हांगेले व्यक्तित्वाचे वैशिष्ट्य. एक यशस्वी दाम्पत्याक ಬಹುಶಃ हे पूरक अंश म्हणून तांणी लेखून तो अंश तांगेले जिवनांतू अळवड केल्ली की
नाही सुरवात धरून सांगपण आता कोणूची या इतले विचार तांगेले व्यक्तित्वाचे अंतर्गत अंशुकी मिळेल मागीर आमी तांगेल्या उलोवया आता सुरवेक मुरलीधर कामतीक प्रश्न विद्याक सुरवेक पळयलेले खंय सुरवेक पटी पळयलेले म्हळ्यार फोट्यांत पळयला फोटो येयले ताचे नंतर म्हाका कसले विशय गोदना एक पटी आमगेले माळशेले उल्फा कार्यक्रम पदवीन अंगडी कट्ट्याल्यागी वचून भारी विजृंभणेरी मळशेल देवस्थानाचे फंक्शनाचे मळशेल कसं एक उत्सवाचे विजृंभणेरी आमगेले मेरवणी घेतना पहिला पदवीन अंगडी कट्ट्याल्यागी हांव अज्जी उल्पा वटस भजन की अन्य की सगळं कर तेदना आमगेलो सच्चिमाम म्हूण आसा कोंचाडी सच्चिमाम ताणें म्हाका येवन अगूर वयर मुरली अशी अशी तुक जेवची बायल ओ ते रबला आज आयले तांणी पळ्ळें म्हाका अजबपणी आश्चर्य जालें म्हळ्यार एक पटीक खुशी जाली मना भितर पळोवया म्हणटना मागीर मातय गेलो कुडले कशी पळोवची तशी देशी भजन से गेल्या वारी करता 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 अगूर पळयले तशी पुरे पळयले दृश्टी म्हळ्यार थंय पळयलेल्यान तूं खूश जालें तुका वय खूश जाला तशी विद्याक गोत्त आशिल्ली ते ड्रायव्हिंग करता आशिल्ली न्हय भजन करता आशिल्ली चेल्लोची तुका पळयलेलो चेल्लो म्हणून कळ्ळा गी वय आमी मंगळूर आयिल्ले एक्चुअली मागीर मानताले दुवेल वाळडिके म्हूण अरे माळशी आमकां कुळावी माळशेल कुळावी आमी कुलदेव आमकां तशी मागीर कुलदेवा भेटून येवचे म्हूण सुरवे पिटीक घालेले आनामान मागीर विशय पळयल्यार अशी आशिल्ली चेल्लाय पळोवचे आसा म्हूण तेद वेळा भोवशा माळशेले 200 वर्साचे उल्फ ते बैलांगडी कट्टाले ते वचून गोविंद बाप्पा तांगेले ते आजेर आंगणान तूं एक पाटी पुरे जन सेट जाता आशिल्ले त्या टायमार पळोवचे मेळ्ळे तशी तेन्ना तुका कशी दिसली मुरली पळोवन तेद वेळा ओपिनियन निमगिनी कोणी मागीर जातकाचे मेळामेळयांनी म्हळ्यार मालगड्यान पळोवन करचे पड तशी जातका मेळामेळयांनी आसा की पळोवन तांणी मागीर विचारसितना जायता म्हण आतां विद्या तूं एक थंड गांवां तुका आयिल्ली म्हळ्यार मडिकेरी तुमगेले मूल हांगा मंगळूर बंटवाळ गी खंयची गे तुका वग्गाचे वय जाल्यार थंय वचून तुमी सेटल जावन तूं जल्मलेली वाडलेली शिकिली पुरा मडिकेरीन तुजी ते थंड गांवां तुकून आतां मंगळूर म्हळ्यार एक उज्जेशी गांव न्हय हांगा केन्नाय 3 ऋतूय शेको पावसाळींतूय शेको शिंया दिसांतूय शेको मागीर वैशाखार सांगूक उपाय ना तसली एक गांवां येत तरी तुका कशी तुगेले एडजस्टमेंट कशी चल तुका सानपणेर आमगेले कोड्याला येवचे म्हळ्यार आमकां एक भारी खुशी विशय म्हळ्यार कसले फंक्शन असले मात्र आपूण हाडचे आशिल्ले त्यानंतर समर हॉलिडेज वैशाख रज पडटा तेद वेळा मोहम्मद येवचे बेळमण म्हगेले अम्माल कुळार बेळमण कारकळा लागीं तशी कसले अवकाश आसा म्हण जाल्यार कोड्याला येवचे भारी खुशी आमकां जाल्यार ते एक 2 दिसाकी 3 दिसाक तशें आशिल्ले ना मोहम्मद राब जाल्यार एक म्हयनभर राबतलेच जाल्यार हळ्ळी आशिल्ले निमित्त आमकां मस्त शाक्याचे अनुभव नाशिल्ले ते बेळमणान तेद वेळा रूख आनी आशिल्ले काजू रूख पणसा रूख आंबे रूख हाजे मदेंतूच आमी ओड जालेले तशी हे वाडीक जावन मंगळूर येतना एक नमने चॅलेंजिंग म्हणून सांगू येता म्हळ्यार वर्स पुर्ती हांगा राबूक न्हय तेद वेळा पुरे नमन्याचे एक अनुभव घेतला बरी तशी प्रारंभे चिक्की कश्ट जाले मागीर आमगेले चौकमाले घर आशिल्ले निमित्त चिक्की थंडाय चड आसा भायले वेदर कंपेर केल्यार घर चिक्की कूल आशिल्लें आमगेले भायल जगले आनी आजिकय ते तंपूची तशी भितर वचचे बारी खुशी दिसता तशी आजिकय तशीची आतां तुमकां दोगांकय मुरली विद्या तुमगेले एक दुरादृष्ट गी कसं गी वारडी जावन 5 महिन्यांत गी ते एक भारी एक नमने अवघड एक एक्सिडेंट तुमकां जाल्ले वाहनाचे मुरलीले पाय फ्रॅक्चर जाले आनी तुगेले कसं हिप जॉइंट डिस्लोकेशन जाले तशी तुमी सुमार 3 म्हयनो निद्दले कडेन विद्या मुरली काय कितले महिने उठायला 40 दीस 1.5 महिनो बरी 1.5 महिने बरी निद्दले कडेन एका कुडान तू
म्हळ्यार आस्पत्रेचे कुठं दोन्ही त्याकड अंतुळ एकडच्या नाव त्याकडच्या अंती वय एकल्या एकल्या पळयचे आणि टॅरिस आणि फॅन पळयचे हे स्लॅब आणि फॅन पळयचे वय आणि हांवें थंय आयलें की तांगेले उरले तितले तितलेच असल एक कठीण परिस्थिती त्यावेळी 9 वरांक 5 म्हयनेतलोची वारडी जावन हे एक अपघाता संदर्भ तुमगेल दांपत्य घट्टी करूक कसले सहायक जाल्ली गी नाही दांपत्या बदलच एक नमनेचे ये देवा कसले वारडीक म्हळ्यार शिवे म्हणून तसल एक जिगुप्स येवच्या कारण जाल्ली गी कशी जाली ते तुमकां निद्दले कडेन कसं दिसताले मुरले म्हाका दिसतालें की हांव एक जबाबदारी घेवन एक बायल मनशे घरा हाडला जाल्यार मिगेल हांव नमना वय अशी एक जेवचें नजेशिल्लें न्हू देवा हातूंत वय म्हाका एकल्या जाल्यार आवड नाशिल्लें म्हणून हांव म्हणालें म्हळ्यार एक चिल्ली वय तिक कष्ट जेवचें नजे म्हणून हांव म्हणालें तेन संदर्भ जावन जाला म्हणटाना देवान वय आनम्मा मिगेल आनम्मा एक कशी आमकां सेवा आशिल्ली तीची सेवा वरीची इगेल आनम्माक थंय आमगेले उठू आसून आमकां आमगेले मनाक एक कसं म्हणटाची समाधान आणि वय मानसीक जावन आमकां तयार जेवची वरी त्यांनी आनम्मा वरीच आमकां ट्रीट करून हें केला तेन्ना आमकां बांधव्य एक नमूने गट्टी जाला बायलांनी म्हणून म्हळ्यार बांधव्य गट्टी जाला तांगेले एक हारैके न्हय म्हाका मस्त नमण्यार ते चेंजीस पावला विद्याक कशी दिसले निद्दले कडेन प्रारंभी रिते ऍक्सेप्ट करूक कष्ट जाले कसं जातस म्हणून अर्थ जायना आशिल्लो हे कसं जालें देवा इथं उठाचें जायना म्हाका म्हळ्यार निद्दले कडेन पाय अट्रॅक्शन तेदवळ ते पायाचे हाड्डा वट्ट कोरून तांते एक येशे घालून 6 किलोचे राम पाया दिला वेट तशें आसतना उठाचे कना न्हिदोनू अशें हें कितले दिसाक कसं जाता असं म्हणून मागीर आईल गेल्ले लोक निरंतर मस्त लोकल सपोर्ट मॉरल सपोर्ट फिनान्शियल सपोर्ट अशी प्रति दीस प्रति वेळू विजिटिंग आवर्स वेळारी एकली ना एकली येवन एक समाधान करून वता आशिल्लेची ते एक खूश आसा मागीर घरांत उलेची मागीर बायो जाव मागीर नणंद नंदेबा म्हणू मागीर तिगेल जाव आनी तिगे बा म्हणू तशी एकली ना एकली अक्काले देर मेले बावजील बाव तागेल घर थंय लागीं आशिल्लें फ्लॅट तांगेलंतू आमकां जेवण खाण सकाळी 6 गंटे म्हणटा तो आमगेले घराचे सकड कापी हें तें पुरो घेवन डेली आनी दनपार संजे कापी जेवण मोहन दास शेणै म्हणून कॉर्पोरेशन बँकाचेर गेल्ला तो बाबा तागेले बायल संगीता शेणै म्हणून तांणी इतले एक मोगार एक तें आनी सकड मेळ्ळें एक नमूने आमकां वय वय विद्या आतां कितली वेळा तुगेल काल न्हय आत्ता कालान तूं कशें जाता म्हणटाना हांव मिगे म्हणू पुरो तागेला आनंद नाका कोणय नाका भावंड नाका म्हणलेली एक स्थिती आमगेले चेडवाल मनांत एक येतस सोयरीक पळयतनाची हावस बापूस आसवे म्हूण निमगूत तसली एक स्थिती अशें आसतना तुमगेली एक एक्सिडेंटा समयार तुगेल नणदेल देर आनी देरा बायलेन तुमकां तितली येवन पावलेची न्हय म्हणटना एक भरलेल कुटुंबान तूं कश्टाक कशी जन वदगताची म्हणलेली एक सत्य खंडीत तुका मनावर जावन आसा पळय हय तशें म्हळ्यार आमी एक भरलेल कुटुंब आसल्यार आमकां कितले आधार जाता खंडीत आमगेले दांपत्य जिवनाक म्हळ्यार हय मागीर तुमी हे तुमगेले एक्सिडेंटा हातूंतल्यान भायर येतरी कशी तुमगेले नॉर्मल हाका तूं मागीर बेसेंट कॉलेजा मेळ्ळी न्हय एक्सिडेंटा फुडें मेळ्ळ्या फुडेंच मेळ्ळें जुना जॉयन जाल्या बेसेंटा अशी जुलायन जुलै 22 हें जाल्लेलें मागीर तांणी राखलेची हांव लेखले आनी वचूं जायच ना म्हाका म्हणून खंय ते म्हळ्यार 19 नंबर बस मागीर घराला येवन राबत आशिल्ली तांणी तितलो ओब्लायज केला ते बसारी चोडचे ते बॉड्डे आशिल्ले म्हाका क्रचेस दवरून चलकतले मागीर ते बेसेंट स्टॉपाला सोडून मागीर बापास येताना तशी तेंची चोडोवन घेवन येवची आशिल्ली बसाचे ओब्लायज केलेले आसा स्कुलाचे न्ही मस्त हात धरलेले आसा सुदापाई मॅडम आशिल्ली ते वेळा हेचे गोमती आशिल्ली
करस्पॉन्डंट जावन मागीर पुरे मेगेल कोलिग्स तितलेच हम्म. साधारण त्या वर्स कंप्लीट जाले मागीर नेक्स्ट इयर हांव कंप्लीट केला मार्च 17 मेगेले फर्स्ट डे चालू जाल्लो ताजी एक वारा पुढे ते हांवें सर्वीस दिला बेजंटाक म्हळ्यार साधारण एक एकाडेमीक इयर कंप्लीट करूंक म्हाका 7 दीस जाले ते तशी 2000 तू अभिषेक जन्मला एक मिलेनियम बेबी मुरली कामाक कितले वेळा मागीर तू त्यात ಸ್ವಲ್ಪ बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कामा आशिल्लो मागीर तू म्युझिकाक गेलो एक्सिडेंट जाल्ले कुडले मिगेल पायू जाल्लेले फ्रॅक्चर जाल्ले नमून पळयतना हांव लेखले आनी बिल्डिंग कामाक हांव वचीत मिगेल करची तशें ना इता तांतू हांव एक नमने कशी म्हळ्यार कामाचें कितलें काम करता पळय तांगेले तितलेच मेहनत हांवूय तांकां तांत मेळून करून आसता तशी एक कॉन्ट्रॅक्ट रूम म्हणून एक दूरची विशय ना व्हाईट कॉलर म्हूण ना असले एक मिगेल एक आत्ताय जाल्यार ह्या वृत्तीन तशीची तशी आनी कन्स्ट्रक्शन म्हणून हे पाय घेवन हांव टॅरिस वयली स्लॅब जेतना कॉन्क्रीट जेतना हांव वची तशी आसता की म्हणल्यार त्या पुरो सामान मागीर विकलो जाल्यार मानसीक जावन हांव निद्रल कडेन एक 40 दिवसानंतर म्हाका मिगेल ಜನची ಪುರ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಾಟಕ ಹೀರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬರೋಡು ನಾವೇ ನಿಮ್ಗೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ घेवन म्हाका उक्कोण व्हरून टोन वाला म्युझिक करून वापस न्हिदायला सांग तितलं म्हणणारी एक हांवय आनी काही वच्चे ना हांव म्हणल्यार तयार जाला वय वय तशी तशी तुम्ही दोघे परत तपास कामाक लागलेची मुरली तुगेले संगीत क्षेत्र म्हळ्यार ताकी एक समय एक वेळू काळू म्हूण ना म्हळ्यार एका कोळा सगळे रात बरी खंय नाईट जावन येवन घरा पावतना मस्त वेळ देवच्या पुरो हेरसा सकाळी उठाच्या वेळ देवच्या पुरो ताजे निमित्तान नातल्यार घरा आसल्यार तुका ते कंपोजिंगाचे एक सगळी एक अंत तूं बिजी आसा पुरो तशें आसतना हे घरान तूं सासन ना मीठ ना साखर ना म्हळ्यार असल समस्ये हक्क तू बोर्ड दिवची सगळी नाही तिणे धांवका गी कशी ऑलमोस्ट ती पुरसत पळोवन 4 दिसा फुडेची तिगेल तयार जाता लिस्ट ते तयारी ते म्हळ्यार मगेल खंयचे टायम म्हाका मेळटा तेदन हांव ते घेवन वता म्हळ्यार तिका एक धैर्य आसा ते लिस्ट आनी ते कसले जावका जेवचे फुडेच हांव थंय हाडून दवरता म्हळ्यार धैर्य आसा तिका सो ऑलमोस्ट ती तिगेल तयार करता आशिल्ली खंयचे खंयचे आयटम सरला कसकसा जावका खंयची वग्गी जावका म्हळ्यार म्हाका तात्तावाडी एक हे फीडबॅक करता आशिल्ली ती तशी तांदूळ पायीक ना सकाळी दनपारा जेवण जेवका तांदूळ ना म्हणून ते पुरा आमी सुरवेका सांगून दवरता वय 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 त्या तुकून सामान हाडची परत तुवेची वय अगत्यच म्हणजे ताजेरेची वत्त चड घालती नाही म्हणजे ती ऑलमोस्ट मिगेल गमना घालून तिगेल तयार करून दवरता मागीर हांव ते मिगेल पुरसत येरी मागीर थोडे पटी म्हाका जायना म्हणटाना तिणेची स्कुलात वचून आयले नंतर मिगेल पुत्ता घेवन की धवे घेवन की चिलांनी घेवन वचास तांणी म्हाका डिस्टर्ब जायना तशी ते पुरा काम करून तांणी रेडी करताची मिगेल हांगा तेदन वर्क येता तितले नमुने एक सहकार आसा वय जावं आतां विद्या तुका बूक वाजोवची म्हळ्यार भारी प्रिती आनी एक नमनेचे एक संवेदनाशील एक व्यक्तित्व तुगेलें म्हळ्यार एक अंतर्मुखी म्हणटा पळय तसलें बहुशा मडकेरी तसले एक प्रकृतिरम्य जाग्यान तूं जल्मलेल का तिरगी तूं एक अंतर्मुखी व्यक्तित्व तुगेलें कडेरी आतां तुमगेल घर तुवें सांगेल म्हणके चौकमाल्या घर दारवाट्या घर तुमगेल आंगणाक 4 जनाल घराच्या बागेल उदार जाता म्हणटना 4 घरा येतले वतले लोक दारवाट्या बसून उलयतले लोक हे ते पुरा आसतना तुगेली एक अंत म्हणलेल खंय गेला कशी ಒಟ್ಟು ते दारवाट्या घर चौकमाल्या घर तुगेले वैयक्तिक तुगेले हक्क व्यक्तित्वाक तज्जन तुगेले दाम्पत्या वैरी म्हळ्यार तुका खंय गुरक म्हण कोप येवचेस की हे म्हाका खंयचे नमने बामण मेळ्ळो बामण हे घर हे असले म्हण तशी जो कोप येवचे आसली कशें सुरवे निमगेलेलो तू प्रश्न बूक वाजूचे प्रायशः आता विसरला मागते म्हळ्यार मस्त वाजूक अवकाश मेळना इथे म्हळ्यार कमिटमेंट तितले आसा आनी 2 पाय आशिल्ले निमित्ती
हं. मस्त बॅलन्स करू जात जावक जाल्यार एक कसले सोड काम वय तशी बाजूचे हवी असो बरी पेपरात बाजूचे मागीर जाय जाल्यार स्कुलाचे विशया कसले तयारी करचे असल्यार तांत मात्र मन वतस मागीर एकांत विशय येतना सगळ्यांक असले एक अवकाश मेळेच ना वय चौकमाले घरात तुमकां पळोवचे बारी उर्ण मेळटा वय तशी कसं की एक वायब्रेशन आसा आमकां खंय गेल्यार आमकां आमगेले घर हित म्हूण दिसचे आसा तशी एकांत प्रतिपडी मेळेच ना जाल्यार ह्या घराचे एक आनंद विंगड हं. मागीर देवस्थान घरा बागला आशिल्ली मी ती ताजे एक चंदाय विंगडी आसा आमगेले एक आध्यात्मिक जावन एक इन्वॉल्वमेंट उत्सवांत भागी घेवचे दिव आरती दिव बय त्या पुरे एक चंदाय आनी मुखा वयले आमगेले पिळगेक एक शिके ताजे बगे एक काळजी असता काळजी दिवची तशी वय संप्रदायाचे काळजी असता वय म्हळ्यार हांवची कितलीगी वेळा मुरली लोटू खंय सगळी एक नाटकां प्रॅक्टीस गी ने आनी सगळी प्रॅक्टीस म्हूण तुमगेले चावडेरी बय बरी चेडवांक घालून घेवन शब्द कोन्न घेवन चेडवान हांसून धांवन हें करतना तूं तुजितल्या तुगे भितर सगळी घरा काम करता आसता येवन तुळशी दिवो दवरता तूं हांव सुकिले उंगल काडटा पळयता आसता वा तेन्ना म्हाका दिसचे हांव बीन हें घरा येजमान जालें जाल्यार नित्य नित्य हें कर चेडवाले हे संगीताचे कशें सहन करता आशिल्ली बायल मनीशी जावेत म्हूण म्हाका अशें दिसचें आशिल्लें जाल्यार तूं तें भारी चंदाय रे तूं तें एक्सेप्ट केला ते घराचे हें कशी म्हळ्यार कूड दखून पारायण हरिकथ आनी कसं की पुरे सब मेळचे तसले एक जागो तो वय तेचे एक लक्षणां घर ते वय म्हणून हानी फुडें म्हणचे आशिल्ले हां तशी आजिके चेडवान येता म्हळ्यार कसले प्रॅक्टीस करता म्हळ्यार बायल मनशान ओट्ट मेळचे म्हळ्यार एक खुशीची भारी खुशी आनी हांगेले कोणी संगीत बगे चड ज्ञान घेवचे येता जाल्यार कोणेय पूण येतच तशें तशी ताका कसले मेगेले अभ्यंतर ना हे आक्षेपण ना वय तशी एक नंबर ज्ञान देगुलसे आणि आतां थंय माळशी तेर म्हळ्यार सदांची सांजेचे थंय संगीत कार्यक्रम देवळा आंगणान जाता त्या आईल कलाविदान पुरा येवची मुरलील घराक थंय तांकां एक चंद फळारू आवय कितली गिवळा येवन का पिवन खाण खावन गेल्या कैसून येता तें खाण कोण करता कसले म्हाका गोतना आनी तूं मुरली वता कोण सकडा खावयता असली एक वातावरण ताका तूं भारी एक सपोर्टीव जावन आनी म्युजिकाचे ते भजंत्री कसं की ते आयकुचे हित जाता म्हळ्यार कशी म्हळ्यार आमगेले सानपणेरी हे टीव्ही हे मोबायल ते पुरे नाशिल्ले आमकां एक साधन म्हळ्यार रेडिओ तेवे ते वेळ मंगळूर आकाशवाणी मात्र तशी आमगेले सानपणेर देखून आमकां ते एक आयकून खंय ते आयकतले म्हळ्यार राती एक युवावाणी आसा येण मुक्काला किने ते पद आयकत आमी थंय न्हिदोच आशिल्ले मडकेरी शियां गावंक वतस 7:30 भितर जेवण जाल्ले युवावाणी आयकूच खातीर येवन पडले छांतल्यार मागीर खंयच्या वेळार न्हीद आयली म्हणून कळना आशिल्लें तशी ते एक आयकून कसलेय जाता आमकां भजन जाता आनी संगीताचे कसले क्लासिकल की ना फिल्मी की खंयच्यान ते आमी आयकूचे तयार आसा तशी आतां मुरली म्युजीक करता आसता थंय तुमगे चावडेरी तागे कीबोर्ड दवरून घेवन तूं भितर काम करतना तुका कान्ना पडता तान तूं कसले ताका विमर्श करची जो हे कसले तुगेलो अभिप्राय सांगचे प्रास गी करले हांव असले खंडीत करता ना कोणी संगीत शिकवा येयले वॉइस लायकस म्हण जाल्यार ताजे बगे एक फीडबॅक दिवचे आज येईल मनुष्य या ती चेल्ली की आणि कोणी धरलं की आज येयलेले स्वर लायक असं लायक ज्ञान असं प्रसंगोस आता तू इंग्लिश MA केला तू B.Ed केला पुरा केला चेडवा शिकयत तू जाल्यार तू मुरली निमित शिकील कसल पुरा पाठ असं एक रिस्पेक्ट दिवचे एक स्पेशल एक नमुनो खंय गेल्यार कोणाय एक नवे जन तांकां आत्मीय जावन मेळ्ळेले आस म्हण जाल्यार तांकां फर्स्ट इंट्रोडक्शन करचें मागीर बायल ते एक स्पेशल एक रिस्पेक्ट सगळ्यांक गोत आसता तांगे लोट आसले मागीर बायल जाल्यार एक स्पेशल जावन मागीर बायल स्कुला प्रिंसिपल अशें पुरे ते एक नमने ती काळजी तांगेली मोठो आसता तिका ते सोंड घाला वरी जावचे नज
ते एक खुशी जावच म्हाका तांगेले मागीर आतां एक नमने ताळमिशी आयला फुडें ती नाशिल्ली प्रारंभेर चिके कोपिश्टू कोप म्हळ्यार मस्त एक या न्ही कोण कोपिष्ट मुरली गी तू दोगय आमकां दोगांके कोप येता आनी रामनवमी जालेली तशी रामाल नक्षत्र तशी आतां चिक्के ताळमी आसा म्हळ्यार चेडूवान जाता तरी तांगेल पुरे पळवण आनी चडती तांणी केल्यात म्हळ्यार सकाळ कामा गेल्यार हांव मागीर येवच सांजवेळ तांकां स्कुला सोडचे जेवो तांकां पिक करचे जेवो वापस हाडचे मागीर तांकां तान्नीचे येताची आमी चडती ओटू येताची केलो पट लेट जाल्यार पक्कन एक कसले मिटिंगांनी आसून लेट जाल्यार तांणी सुदारसिता चेडूवांक तशी तांगेली ती एक ताळमी मागीर घरांत आशिल्ले सुणे माजरांक तांकां एक टायमार पोटा घालचे ते एक तांगेले एक काळजी ते माजर जेवो सुणे खंय आसल्यार ते एक टायमाक पळय हांकां पळयल जाता एक हे करचे ते एक खुशी दिसची म्हाका तशी तांगेली एक ती काळजी ते खुशी दिसता मुरलीन घरा कामांतनी कसले सहाय करचे म्हळ्यार आता ऐकली सुमार आनी कसले अजी काही मिरवणूक करू साध्य जात गी तुका साध्य आसा म्हाका जाल्यार आतां मागीर परिस्थितीक हें जावन ती तूं तें म्हूण न्ही ती करूंक कसोना म्हाका हांव करता म्हूण जाल्यार म्हाका एक पुर्द कून सांद कून एक अम्मा लोट मेळून करून तीन काम करतात ती सहाय करचे हें पुरो कोयर काडची की पुसूची की जाल्यार हें सकट धरल्यान करची न्ही म्हळ्यार एक हें जबाबदार तिकस हित्तल झाडू आसा हित्तल झाडचे हित्तल झाडचे म्हळ्यार पालू पडटा लागीं हितलां तशी ते जाण बशे आनी ते मस्त हें जायना तशी ताका एक ते उज्ज घालून एक दुवर हाडून जळाराचे हें करचे तशी कोयर सित्ताडो केलो पटी म्हळ्यार आमगेले 3 जगली भायरी आनी 5 कूड आसा घरांत तशें ते बॅलन्स करूंक कशें केलो पटी आयदनाचे केलो पटी राशी आसता ते मागीर गसचे आसा बट तें हिक कळना आसना खंय गेसती मागीर आयली कुल पडयल्यार उठ अशें म्हाका तुका बदीनशें कोर न्हू हांव करता कांय नाका वचा तेका तशी आता मुरली तुका 40 वर्स तुकून तू संगीताचे हंतस आनी 100 काही चड सीडीक पळय तुवें वाद्य नुडसिला कितली गी टेलिफिल्म मागीर सिरियल हाका पुराय तूं संगीत दिला तुगेली हे संगीताचे म्हळ्यार लय आनी श्रुतीचे ज्ञान आस पळय हे आमगेले आतां सखी गीत नाही दाम्पत्य गीत कसं आसा म्हळ्यार तुगेले ते गिताची श्रुती चुक्कन अशी वच्च्यान तुगेले अनेक हज्जे म्हळ्यार तूं बदक कसं नुडसीत पळय ताजी लय ज्ञान आनी श्रुती ज्ञान तुका प्रयोजन येईल असं गी खंडीत आमी संगीता वयर कितले मोग दवरतात म्हळ्यार लय आनी श्रुती हें सकड एकदम बारीक मेळ वचून जावका त्या विशय अपस्वर जायना तशी ताळ आनी एकड तेकड जायना अशी एक नमने एक आयकतल्यांक जेवो आनी ते स्विकार करतल्यांक जेवो तांकां ओप्पीक जावका तशींची दाम्पत्य म्हळ्यार एक समाजाक ओप्पीक जावका म्हळ्यार ताजी कतेरीय करूंका म्हण न्ही हे आमगेले एक नियम आमी मागीरच्यांक आदर्श जावन आसो का तशी संगीतांत श्रुती आनी ताळ मेळून संगीत लायता तशींची दाम्पत्यांत ते रिलेशन आमी घेवन घेवत इथे म्हळ्यार हे दाम्पत्य म्हळ्यार एक श्रुती एक ताका आमी ताजेर एक त्या दाम्पत्याक समजावन कसो नियम आसा ते जावन वचचे तसले एक रूढी करून घेवचे आनी ते स्विकार हें करून लायक करून आमी हें करून व्हरचे मेंटेन करून व्हरचे एक श्रुती आनी ते सक्कड विशयाक कशें चोलका चिरडून जातरी तांकां कसो शिकवण तांगेले तांकां आमी कसो नियम शिकोवका हें एक स्टेप ताळ म्हणटा ते करेक्ट तशींची संगीता म्हणकेच घेवन घेतल्यार श्रुती आनी ताळ म्हळ्यार आमगेले दाम्पत्याकय सूट जाता तेदना संगीताची एक पद कशी लायक जाला तशींच दाम्पत्य छंद जाता म्हळ्यार एक संसार आतां तूं कांय संगीतांत लायक नांव आसा जाल्यार तुगे बायल तितलेच एक लायक स्थानमान एक प्रिंसिपल एक
एक प्रतिष्ठीत एक स्कुलाची प्रिन्सिपाल जावन आसा तीन अशी तिगेले हान तूं स्थानमानान तूं वयर वयर वतना तुका कसं दिसतं मनान तूं संतोष की नाही भितर चिक्के इदे करपिले म्हण केदा खंडीत ना ना खंडीत ना म्हाका 100% सांगता म्हाका इतले खुशी की तिगेले एक वयल वयले ते स्टेप तिका मेळचेच पळय ते कसर की म्हाका एक नमने हेम्मे वय ते म्हाका तांत जेलसी ना कित्याक म्हळ्यार ऑलमोस्ट हांव एक कोणय छंद पद म्हणटलो एक कोणय लायक एक आनी मुखार हो लायक जेतलो म्हूण आसले हांव तांकां पुरो तसल्यांक मिगेले हें चड वय वय आता मुरली तुगेले कितली गी कार्यक्रम MC जावन हांव केला वय तांत हांव सांगचें अमशू त्याची प्रति एक सहगायकाक नातले एक सहकलाविदाक वय मुरलीन दिवची प्रोत्साह कोणय दिनांची म्हणून तितले म्हळ्यार तो केदनाय मुखार सोन म्हाका एक प्रतिस्पर्धी राबत गी म्हणलें ताई लवलेश भंय ना तुका वय तसल एक मानसिक आता स्थिती मिगेले काही लायक ती आसा म्हळ्यार ते लायक ना ती लायक ती वय वय च्या ती कसले म्हणून म्हळ्यार आसत जेन्ना वय म्हाका वय वो चिके आगेलेच एक पन्नम वर्ष ना मिगेर हांव एक कडेन पद आयकुच्या बसला म्हणून जाल्यार तो लायक म्हणटा आसल्यार त्या स्विकार भारी छंद म्हणतो मिगेले काही छंद म्हणतो वय ओपून घेवू का वय वय तशी तीन ते वयर गेलेले न्हय तिगेले ते गुणाक आनी तिगेले शिकवणेक जावन ते तिका मेळटा तसलें एक स्थान वय भारी खोशी म्हाका आता तशी पळोवचे गेले तुमकां दोगांक परस्पर कोपचे रेडाय मारचे न्ही नाची नागी म्हणून अयो रडाई कोपची सदय आसा सदय आसा कसं खातीर कोप येवची कसा खातीर एक कसं म्हळ्यार कोप येवची कसो म्हळ्यार म्हाका दिसता सुरेख सांगता म्हणून जाल्यार आमगेले कामा जबाबदारी निमित्त म्हणून दिसता काम चड जाता तिगेले प्रिन्सिपल म्हणटना आनी ते मागीर रेसिडेन्शियल स्कूल आनी म्हणटना जबाबदारी एक नमुने जबाबदारी वयर जबाबदारी खंडापटे आनी म्हाका मिगेले म्युजीक म्हाका 10 नमुन्याची कॅटेगरी टायपारी फंक्शन येता एक कसो म्हण जेनान हो कष्टाचे कसो दिल्यार करता म्हणून तशी एक 15 पद आण मिगेला हे परा तुगेले कंपोजिंगार जावका अशी तसले मिगेले फील्ड तशी मिगेल बारो अंत मध्यंत आमगेले भितरी तिणे आमगेल कतिरी सक्कड रेडी करून तिणे सकाळी उठान 6 घंटा उठान तिगेले काम करून रांदप अन्नेक चेडवांक रेडी हे ते म्हूण जावन ती स्कुला 8:30 पावत ती सक्कड करता आजी मध्यान तू केलो संगती केलो जाता हांव बारसरची वडारी कोणा लागीं फोनार उलयलो म्हण जाल्यार इन रेडी आसतना न्ही इन रेडी आसतना हांव एक कसले एक मिगेल कामार आसा म्हण जाल्यार सांगना आशिल्ल्यार ती वत सीदा कारण हांव तेंची रिक्षा करून वत ती तसले नमने कोप दिकेत मागीर केलो पटी असले जंजाटान तू हांव कसले उलयले ती आयकून घेना बट मात घेता ते खंडीत ती बिलकुल हांव उलयलेल्याक जवाब दिना तेन्ना हांव लेखचे एक जवाब दिल्यार कसो जाती काम असल नमने त्या म्हळ्यार मना लेखचे तिका सांगू ना कित्याक गो उलयना आनी असल कोप मागीर तिगेल मागीर विद्या कसो सांगू आसा का सांग विद्या न्ही खूप आयिल्ले री चिके मौन घेवचे हांवें म्हळ्यार उरलोन वायट करचें नाका म्हण तशी तशी मौन म्हळ्यार बिलकुल ते मौन कंटिन्युएशन स्कुलांत वचून संजे आयल्यार ते मौन कंटिन्युएशन आसता हांव उरलय न्ही म्हण जाल्यार 2 न्ही 10 दीस जाल्यार कंटिन्युएशन तूं तेन्ना हें पद सांगू येत न्हू कसो ते मुगुदे खंयचे ते आगे मुनिसुतरवे तशें सांगचें आसा गी तुवें तिणें कोपल्यार जो पद जो कॉमेडी हाडूंक जायना जायना ती एक नमने गंभीर मनीस नगे आमगे नाटकाचे विषय ना ती एक बारीक गंभीर मनीस हिगे लागीन तसले टायपार तें जायना मागीर आमी निज जिवन टायपारीची आवांची तिगेला उलयच्याक ट्राय करचे पळय गो म्हण अशी उलो सुरवात तुवेची हांवेंची म्हळ्यार चूक तुगेले मुगोतच तुका तशी तिगेल चूक आसून तूं कोपील संदर्भ आसा गी
तिगेल चुकेसन आता तू फोन हरवलो न्हू ती कॉलेजा वच्चा लेट जाल्ले म्हूण ती चमकली म्हण आता तिगेल कसं गी एक चुकी जाल्या त्यात न्हू तू कोप येवचें आसा कितें काय असं हां हां कोप येवचें आसा ते तिका कोण नासता कोप आयला हां हां एक पटी कोप आयल्यार सकाळ च्या काण काय ना हांव ओ दनपारची जेवण ओ कळ्ळें संजे ना हां राती जेवण ना हां हां येद्दो सगूर बूक जेत म्हाका नाही भायर वचून कसं लय खाता नाही म्हाका ते भायर वच्चे तसं लेख येना हां 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 कसं भायर वचून कसं खाव्या हां पोट बरी ना म्हाका घराची वस्तू म्हणल्यार चिकी आनी इण केल्या वस्तांनी असं म्हणजे वय चिकी एक तृप्ती एक नेक्स्ट डे म्हणटा नगूर पक्कनी वय ते तळ्ळेलो बन्स जे आसता की अगूर पळोवचे असो आता तुगेले अम्मान केलेले ಸ್ವಲ್ಪ ಐಟಮ್ नी ಪರ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಚಶ ಪರ ಕಂಚಿಗೆ एक ಐಟಮ್ तसले ಐಟಮ್ मत बायल कोण दितगी नाही तिगेल मडकेरी टाइप गी कसले नाही हां हां काण जेवणा मटाक आणि रांदपा मटाक मक्क जाय जाल्यार वरीत करते ते खंडीत हां हां म्हळ्यार मक्क चिके तेंगूत ना ती हांगे तर शिकल्या की मिगेल रुची पळोवन ती शिकल्या की तेंगूत ना म्हाका तिखशे मिडशे म्हाका चिके तीख आनी चिके मीठ आनी चड आनी च्या गोड म्हाका जाय जाल्यार म्हण कितें आसतलें आनी भारी रुची म्हळ्यार म्हाका आतां व्हडलें जेवण आमकां सादारण एक 24 वर जालें काण जेवण अंत भारी तृप्ती केला तिने रुचेंत कसं विद्या तू येत तरी कोणाला की तागेल बहिणी लागी तुगेल माय तू वरडी जावं का जाल्यार गेल्ली गे म्हणून वय कोणाला निमवून घेतली तागेल टेस्टा बदल करता करता शिकली वय वय तशी अनेक विषय आसा आमकां जळक्या जेवण म्हूण आसता आमचे गेले लंगर सादारण ऑलमोस्ट जळके वय विंगड कसले संप्रदाय ना आसता जळके म्हणून आसता म्हाका आमगे थंय पूर्ण दाखवून जळक्याच विशय आसा आमगेल घराण्यान इक्क व्हडलें जेवण तरी जळके काय ना जळके सोड नॉन व्हेज कसलेय काय ना कसलेय काय ना वेज ओनली वेज अशी म्हणून जळके रंदय कोण दिता तळलेले रंदय पुरा ते कशी करते कित्याक वागूत तितले सोपर मीठ सांगन तोंडा दोन पळोवचे ना आनी ಅಮ್ಮಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೂಚೆ ಅಮ್ಮನ್ ಕೆದ್ನೆ ಸಂಚೆ ಮೀಟ್ ಉಣಿಗಾಲಿ ಜಳಕೆಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ते नाही तशिलेनो तशी ताक मीठ चड येद ज्ञान आते तशी एक अंदाजरी करचेशील जळके रांदे मात्र हांगेल खतीरी करू शिकिला तशी मागीर चडवांके मस्त खायश ना केल्यार हांगेल खातीर कोरका मागीर आतां पुरसती ना आतां केल्लेले ना मस्त काळचले ये मुरली आता तुगेल संगीता कार्यक्रमाक बार सोरका जाल्यार रे बायलेले कसल तुका हे सहकार कसल हांव आजी काही म्हाका खंयचे स्टेजार खंयचे कार्यक्रमांत कसलेय एक नमन्यार हांव एक तंद्र करून घेतलो छांग जायनी हें जायनी म्हळ्यार म्हाका हेंच जायनी म्हळ्यार कसलेय संदर्भ येयनी म्हळ्यार कार्यक्रम पाड जाल्ला कार्यक्रम संपना असो एक विषय येवं आज थंय कित्याक म्हळ्यार हिगेल निमित्त मिगेले संगीताचे लायनाक हिणे भारी नमने सहकार दिला म्हाका तिगेल कसं काम आसल्यार म्हाका मिगेले संगीत म्हणटना हांव मिगेल बॅग मिगेल पदाची बॅग आनी म्हाका ते जाय जाल्यार उदकाचे ऊन उद्दाकी आनी थंड उद्दाकी सकट बाटल्यो बोरना तान दवरचे आनी मिगेले आयटम्स म्युजीक स्टँड कीबोर्ड कांदार घालून आनी कारार दवरले हांव बारसोर इतले वेळा थंय पावका म्हूण तिका गोत आसता मिगेल ते चलावणे निमित्त तशें जेवन त्या वेळा भितर जेवका कसो पुरो ते रेडी जेवका मिगेल जड जड वस्तू व्हरून कारार फुडें दवरून रेडी केल्ले आनी फुल दीस एक 2 दिसा फुडें ताजी तयार जातना तें चिकी हें सम करायची त्या चिकी म्युजीक हें करायची अशी सकट पुरा नमण्यार ती हेल्प करता आनी मिगेल वटू ती मस्त फंक्शनाक केलो कडेन येता ती MC करता बर्थडेक काथका प्लस सगळे प्रोग्राम MC करून अरेंज करता इव्हेंट मॅनेजमेंट हे सकट ती
एक नमूने टोटल इव्हेंट एक फिल्म स्टार्ट जावन बाहेर येतं ज्यान खुशेन येतं बरं बाहेर लागेल अशी झालं तसं नमण्याचे एक रुची करत असेल एक विषय करते तिथले पुरा अरेंजमेंट ती रेडी करता एक कसं की तिका मी गेला म्हणकेची टॅलेंट लायक नमण्यार असं पद मात्र म्हणा म्हणा पद म्हणता पद तिने म्हणलेलं सम आमगेले वार्डेक जेवण रिसेप्शनाक आम्ही डुएट पद म्हणत तुमसे मिलके ऐसा लगा तुमसे मिलके ते पद हांव म्हणटा तिणें ताका वॉयस दिला आज म्हणे ती कितें ना कंटिन्यूएशन फरमाए पूरे दिल के हे मेरी जाने वफा तेरी मेरी मेरी तेरी एक जान है साथ तेरे रहेंगे सदा अब हम न होंगे जुदा तुमसे मिलके ऐसा लगा तुमसे मिलके अरमा हुए पूरे दिल के लायक म्हणता वय मुरलीने तिक चिक्के आणि काही चिक्के या दिवेशील गी म्हणून नाही सगळ्यांनी कसं म्हणजे मग ती उषा होता पळय वॉइस सूट जाता तशी असते सिंगिंग अशें म्हणून उषा होता पळय थोडे पद बरं लागलाय कसं त्याने प्रयत्न करून म्हणटा आशिल्लें म्हणून जाल्यार खंडीत तिका तसलो विशयान तो हें मेळटा आशिल्लें बट तिका इंट्रस्ट ना म्हणजे मेलोडी ना म्हणून मिळत नाही मेलोडी तिका लायक आसा बट तिगे वॉइस तिगे टायप सूट जाता आता विद्या मुरलीना तितली जन आहे आमगेले वीक्षका सगळा ऐकवचेशी तू ताका दिवचे सहकारा बद्दल घंटा गोष्ट जावन सांगले जाल्यार घरान तू तुगेल्या सांगिल्लें सगळी तू म्हाका अशी पुरा तयारी करता गो म्हाका ताच्यान भारी प्रयोजन जालें तुका मस्त थँक्स वतन एक थँक्यू दिवन वच्चा सांगता थँक्यू म्हळ्यार कार तयारी करून जातरी म्हळ्यार वस्तू पुरे व्हरून दवरता आमकां कसं जालां म्हळ्यार चौकमालेचे भायर येताना आमी दारवटाला ते गेट दांटूक चडटी जावन हांव काण दवरता ताका बाद जावची नाका म्हळ्यार स्टिक घेवन वचका न्हू तशें ते पळयतना म्हाका चिके कश्ट जाता ताकाची आवा व्हरून दवरची तांणी गुपसान घेवची नाका म्हणून तशी मागीर वतना एक थँक्स विसरना तिले एक थँक्स दिवन वता तशी आता मुरली सगळे आता तुमगेले आता 24 वर्ष चल्ले म्हण तू वार्डेक जावन हे 24 वर्सान तुका एक विसरूक जायनातील तसले म्हळ्यार विद्यान निमित्त विद्यान आशिल्ले निमित्त ही एक परिस्थिती इतली लायक जावन तिणे निभायसून वेल्ली अशी म्हूण दिशील खंयचेय संदर्भ उडगास येता की उडगास म्हणून येना बट मस्त निदर्शन जालेलें आसा तिगेले जे निमित्त बचाव जाला केलो संदर्भ पुरा मस्त जालेले आसा उडगास म्हणून खंयचे हय विद्या आसवे तसले कसले मुरली निमित्त म्हूण सांगून आतां तुगेले हावस बापसो बद्दल ताण तावडे मस्त लायक उतर सांगलेची चढावत जावन माय माव म्हळ्यार एक मस्त प्रीती दाखयतले चरके आमकां मेळटा म्हणून आमकां सांगू साध्य ना जाल्यार मुरलीक तुगेलो हावस बापूस म्हळ्यार भारी एक गौरव आसा मोग आसा तसले एक ताण दाखयले तुगेलो अन्नाले एक कसं गी ऍक्सिडेंट गी नाही कसं गी एक जावन ಸ್ವಲ್ಪ काळ तुमगे ते आशिल्लो तसं संदर्भाचो कसले तू कुडगास आसवा साधारण एक प्रति हेज्जेन ते त्यांनी कसं केल्यार एक कसं करचे गौरव पूर्व असता म्हणून एक नंबिक आसा मागीर त्या दिसू ऍक्सिडेंट जावचे तेसय कशें जाला म्हळ्यार तांणी ते बायका दाखून वचून कारा मार्गा पडलेलीच कारा मारतना तांगेल माती वचून ताजे बॉनेटा भायर दाखून हाक ग्लासा मारला ते कशें जाला म्हळ्यार ताजे फूल दिसू पिरी पिरी पावस येता आशिल्लो तेदे वेळा हांवें तांकां सांगिल्लें हेल्मेट एक घाल का म्हणून त्या टायमार हेल्मेट आनी कंपल्सरी ना आशिल्लें
तशी त्या एक तांणी घाल्लेले निमित्ती मात एक समवरला तांगेल त्या दीस घातल्यार त्या जाल्लेल नमून पळयल्यार हांव घालून आशिल्लो चान्सन आशिल्लें दर्याची म्हणून वताय करनासले ते तो एक संदर्भ खंडीत ते एक भारी व्हड विशय वंतलो इगेल निमित्तम म्हळ्यार ते पोलिसान हेल्मेट हाडून दाखयले आमकां हॉस्पिटलाक फुल्ल स्क्रॅचेस आयला गिटी म्हणटा मात ते तशी बेतूक आशिल्लो म्हणून थंयक मगेले आनी एक लायफाक कारण ही म्हणून तशी एक हेल्मेट घालचेशी तू ताके करयले तशी तागेल जीव वरलो ते एक वय तू बदलाय सुख जायना तिल तसल कसले गुण आसा गी मुरलेले का सांगू न्हय इतले काळ तुका 24 वर्ष ट्राय कर निशाचारी तांणी आमकां कशी म्हळ्यार आमी जन्मलेले शिया गांवांत ओगी न्हिदोचे ओगी उठाचे क्रम हे उलटा हांगे तर लेट न्हिदोचे मागीर ओगी उठाकाची न्हू ड्युटी वतन कशी आमी उठाकाची तशी ते एक विशय तांकां चेंज करूं जायना आनी तांगेल ते इन्वॉल्वमेंट पळयतना तांकां ते चेंज करता म्हणून दिसना इता म्हळ्यार दुवेकेचे कीबोर्डाचे इंट्रस्ट चड आनी खंय ते ओपन केल्ली म्हळ्यार तिणे वचून बसचे सुरवेक सगळो दीस तिणेच वाजूचे कीबोर्ड हांकां मेळना तशी हानी दिसाची ताजी कामाक वचना आशिल्ली तिका जाय जाल्यार कोरो म्हणून ते घालून सोडता आशिल्लेच ती कसले प्ले करता जाल्यार कोरो म्हणून तिगेल सांगपणारी आतां पुरे मोबायलच न्हू हातांत हे यूज करची उणी जाला चेडवांनी तशी तांणी राती बसल्यार तांकां ते एकांतांत पळय तांकां ते कॉन्सन्ट्रेशन लायक येता तशी फुडें सुरे दिसतले म्हाका कसं निशाचारी से हानी मध्यरात्री 12 2 घंटे आणि ते फिफा वर्ल्ड कप येताना ते मॅच जावची ते व्हडोन कमेंट्री घालचे आमकां ते जायना तशी हे केल्यार म्हळ्यार सकाळ उठा न्हय न्हीद पाड जाता म्हण मनांत आणि क्रिकेट मॅचनी असले तांकां हालोवचें जायना त्या जेद्राबीनी बसल्यार म्हळ्यार घरा असल्यार मात्र ते जावका घरा ना जाल्यार तांकां ताजे येची ना काही प्रोग्राम कसले कमिटमेंट असल्यार गडपुडे बाय सरलं चमकलो त्या दीस कसले मॅच असो ते तांकां जावका म्हणना तशी तसले कमिटमेंट सेन्स तांगेले आणि प्रोग्रामाला आणि गडपुडेची 1.5 घंटा 2 घंटा पुढे रेडी जावचे म्हळ्यार ते सेटिंग जावका म्हळ्यार एक टीम चलयसितन एक जबाबदारी असता कोऑर्डिनेशन जी कष्टा कामाची फोन करून आपोवचे लास्ट मिनिट कोणी एक हात दिवचे ताका एक रिप्लेसमेंट हाडचे बदली जन करचे तशी त्या पुरे मात्यांत आशिल्ली निमित्त तेदवाळ तांकां ते मॅचनी जावका म्हणना नातल्या घरा असल्यार एक पेपर एक फोन एक टीव्ही दिल्यार मागीर तांकां विंगड कसलेय नाका तशी आसता आत्ता तावळ तुगेले बायोडेटांत हांव पळयलेली एक क्षमा गुण तुका इश्ट मागीर धनात्मक दृष्टिकोन म्हळ्यार लायक एक ऑप्टिमिस्टिक पॉझिटिव्ह जावन वचूचे आनी हे करचे कसले एक कमिटमेंट असल पुराय तुगेले हे गुण आस पळय आनी आध्यात्मिक चिंतन असल पुराय तुका व्हरडीक जत्तरीची आयले म्हणून तावळे पळय उलयतना म्हणली तुवें ते तुगेले उद्योगा खातीर म्हळ्यार चेडवांक क्षम दिवका म्हणलें खातीर गी नाही बामणाक क्षम करता राबल्यार दाम्पत्य दीर्घ सुखदायक जाता म्हणलें खंयची कशी तुगे ते क्षमा गुणाचे मिराकल कसो प्रजाला तुगे जिवनांत क्षमा गुण दाखयले क्षमा गुण एक प्रिन्सिपल पोस्टर आसतना सहोद्योगींक चेडवांक ते दिवक जालेलेचे आमी चुकी मानव मनशान करचे सहज तशी एक त्या विशय मागीर घरांतय तशीच बामणा खातीर एक ते क्षमा गुण आसूं का म्हणून म्हाका दिसता कित्याक म्हळ्यार रथ चोळका जाल्यार ते एक मेन इन्ग्रेडियंट शे दिसता म्हाका तशी हे वृत्ती निमित्ती मागीर दाम्पत्या निमित्ती दोनीक एक बॅलन्स करून व्हरका जाल्यार ते एक जावूं मागीर पॉझिटिव्ह आउटलूक खंडीत जावका जिवनांत नकारात्मक भावना असल्यार आमी मुखार वचपाक साध्य ना वाडूं साध्य ना तशी पॉझिटिव्हिटी घेवचे म्हळ्यार ऑलरेडी लायफांत अनुभव जाला तशी आयिल आशिल्ले घेवचे जिवनांत मागीर एक पॉझिटिव्ह आउटलूक करी वचचे चेडवांक आमी तेंची बोधन करचे नेगेटिव्हिटीची की उणी आसूं का म्हणून जिवनांत
तशी मागीर आध्यात्मिक कुलदेवाले पांयमुळान तूं आशिल्ली न्ही ती ऑटोमॅटीक जावन आमकां ते आयकूंक मेळटा देवाले स्तोत्र की भजन की तशी मागीर नित्य पठन आशिल्लेची घरांतू आमगेले दीस प्रारंभ जावंक जाल्यार ते देवा दिवं लावचे की ते नामस्मरण करचे स्तुती सांगचे ते पुरे आशिल्ले क्रम तो तशी आमगेले चेडवांनी तेंची फॉलो करता म्हण एक आशी आसा आनी आतां चेडवांची की डायवर्शन आसा मागीर एक प्रायर ते समजतले म्हूण आमी सांगून घेवचे आमकां आमी समाधान करून घेवचे तशी तुका ती इतलें दीर्घ दाम्पत्यान तूं इतलें चंद जावन चलच्यान तूं दिल्लेल चड आसा म्हूण दिसता की तूं घेतिल्ल चड आसता तुला म्हूण दिसता हे दाम्पत्यान हांव प्रायशे घेतिल्ल चड आसा की म्हणून पळय आज हांव कशें आसा की ते प्रायशे तांगेले निमितीशी ते म्हळ्यार मडकेरीन तूं सेंट जोसेफ्स कॉन्व्हेंट म्हूण थंय शिकिला म्हण तेंचे आलुमनी जावन आसा सिस्टर्स जाल्यार हें तुमकां गोत ट्रेनींग कशें आसता म्हणून नीडला तिळू ना हाताक कांकण ना कान्नाचें एक फिक्स आसता आशिल्लें एक स्टड तशी मागीर माथ्या फूल माळो ना पांयाक गेज्जी ना अशें पुरे एक क्रम आशिल्ले ते द्वाडा आम्माची की भंय आशिल्लें हे माद्रिया वरी ही बाई जाता की म्हणून तशी आजी कसं पळयता की तुमी तिळू की माथ्या फूल की ते एक आमगेले संप्रदाय प्रायश हे दाम्पत्या निमित्ती मागीर ते देवस्थाना वातावरणा निमित्तीची ते एक आनी कसले एक देवस्थाना की ना आमचे गेलेले कसले प्रोग्राम आस म्हण जाल्यार ते कापड न्हेसून वचचे तशी गेल्यारय म्हण म्हाका ते दिसचे तशी ते पुरे येवक जाल्यार प्रायश हे मंगळूर कारण की म्हूण दिसता म्हाका म्हळ्यार मडकेरी एक सानो गांव आमचे गेलेले एक 25 की 30 घर तितलेच ओट्टू मेळचे आनी भारी अप्रूप आशिल्ले आमी तशी ते द्वळची त्या जिवना विंगड हांगे तरी एक नमने चॅलेंजिंग लायफ ओटूची नवे नवे पुरे विषय शिकू मेळटा आशिल्ले शेक मात्र एक चड म्हूण शिवाय नाजाल्यार मंगळूर भारी संतोषाचे खंडीत मस्त एक खूश दिवचे तांतू भितर ते कोंचाडीत ते चौकमल्ले घर मस्त हित दिल्लेले आशिल्ले हित दिवचे आशिल्ले विषय मुरली तुका दाम्पत्यान तूं घेतिल्ल चड गी दिल्लेल चड म्हूण दिसता तुका हे वेवस्थेक म्हाका घेतिल्ले चड घेतिल्ले म्हळ्यार हांव एक नमुने कशी म्हळ्यार एक जबाबदार नातिल्लो मनीस आशिल्लो दाम्पत्या खातीर म्हळ्यार तशी न्हय बिंदास 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 सक्कड काम तांणी करतलेची कोण कळ्ळें हें आसा म्हाका एक भयभक्ती पुरो आसा जाल्यार एक धोरण अशें ना जबाबदारी म्हणून जाल्यार हांव एक इतलो मनुष्य म्हूण एक जावका म्हूण जाल्यार कारण तें हांव तांगेल्या निमित्त घेतिल्ले निमित्त तांणी चलासून एक दारल्याक कशी वरयला म्हणलें म्हाका पळोवन शिकूं येता एक कोणय बिंदास म्हूण जेवचें ना तें बायल मनशेन स्त्रील निमित्त मेळ्ळां तशें हांव घेतिल्लें मस्त आसा म्हाका दिसता हांव तें तशी मेळ्ळेले आशिल्ले बायल जाल्यार निमित्त मान जाल्ला न्हय जाल्यार हांव चिक वाऱ्यार आसता आशिल्लो खंडीत घेतिल्ले चड मागीर म्हगेले अनुभव तूं मस्त चांग हांव मस्त वायट कर न्ही म्हणलें न्हय जाल्यार हांव मस्त चांग खंडापट केला ताजे अनुभव पुरा दिवचेय दिला आमी अशी जावं अशी ते अशी तशी म्हगेले देणे कसो आसा की अनुभवाचे जाल्यार म्हाका पर्सनली हांव वाऱ्या उपचे आशिल्ले मनशाक घेतिल्ले तिगेले लागून घेतिल्ले निमित्त हांव एक चिक्केक नेलार पांय दोन घेवन आसा तशें आतां आमगेलें सखी गीत अखेर करून एक 5 मिनट वरला तुगेले कसले पद जो आसा सखी गीत हे कार्यक्रम शकुंतला काना मस्त एपिसोड पळयला आता 4 की पंचायत
बारी एक चंद जावन एक लायक नमने विषय आज हे आमगे लाईव्ह स्ट्रीम कोंकणी विश्व कोंकणी केंद्र दाखून हे केरला म्हणून जाल्यार हे आमगे समाजाक या कोंकणी समाजाक या सगळे आमगेले मानव अंका जावक जालो विषय इथं म्हळ्यार दाम्पत्य सखी म्हळ्यार बायल म्हणून सखी म्हणले कुठले एकदम मोग हे ते म्हळ्यार प्रश्न अंतू सकड संसाराक टोटल वतन ते लायफान तू खंयचे नमण्यार चोवन गेल्यार एक अमृत येता म्हळ्यार विशयाक तरी हे तुमी करता भारी चंद एक विषय आणि आजी कतीरी शकुंतळाकान दिवता जाल्यार एक देणे मस्त चंद नमण्यार जाला तू काले हांगा बैसून उरलो आमकां हें करतास म्हण न्ही तू बरयलेले पदा निमित्त सखी म्हळेल एक जनांगाक कितले की ते आयकले म्हण जाल्यार तांकां जावक जाल्यार तसो एक संदर्भ तसो पद तुगेले हांव पळयला आनी तुगेले एक पद हांवें छंद जावन रचना केला त्या सखींक जाय जालोलो विशय एक पद ताजे निमित्त एक सकील भितर एक प्रणय आनी काही चांग नमण्यार देवता जाल्यार एक विशय तू ते बरयला कवनारी हांव त्या निजावन एक स्त्रीन सांग जालो विशय एक स्त्रीक बायलो म्हणून मोग म्हळ्यार विशय तू बरयला ते ताजी एक रुच कशी येता म्हळ्यार चिलेन सांगा ते मिगेल बायल पद म्हणा म्हळ्यार न्ही बट तीन कसं म्हणजे तुम्ही सांगायची त्या छंद जाता हांवें अशींची म्हळ्यार तिका पद बरयलेलें तरी मान न्ही हें पद तिगेले मना भितर लायक व्हरला हें सखी गीता टायपारी एक जाल्ला म्हळ्यार ताची मोग आसा तिका म्हळ्यार कशी येता म्हळ्यार तूं एक पद बरयलेलें तूं पायू हांव गग्गर चल्यारी सप्त स्वर तूं आवळो हांव मीठ बरशिल्यारी भले कूट तूं शेत हांव बात तूं आसल्यारी हांवय आसत तूं आसल्यारी हांवय आसत एक स्त्रीन बामणालेक बैसून सांगता जाल्यार एक पद म्हणटा कशी येता ती म्हणटा तूं दूद हांव साकर मेळ्ळ्यारी अति मधुर तूं दूद हांव साकर मेळ्ळ्यारी अति मधुर तूं पायू हांव गग्गर मेळ्ळ्यारी चल्यारी सप्त स्वर तूं दूद हांव साकर मेळ्ळ्यारी अति मधुर तेन्ना दादल्यान म्हणत तीन म्हणत तूं कंचकी आंब्यारूकू हांव कंचकी कोगुळ हांव मंगळूरच्यो ती मडकेरची आंब्यारूकू कोडेला ही तीन उंदावन येयला उब्बून तूं कंचकी आंब्यारूकू हांव कंचकी कोकील तूं फुल्ल्यारी हांव गायता पंचम स्वरू लायता पंचम स्वरू लायता तूं श्रुती हांव गीत ओडून सांगितलं हांवें संगीत श्रुती लय सखी म्हळ्यार विशयाक संबंध आसा तूं श्रुती हांव गीत गावया रे संगीत जग पुरा सांगत सार्थक हे दाम्पत्य तूं दूध हांव साकर
मेळ्ळ्यारी अति मधुर. बारीला कोण सांगला मुरली वय हाव मिगेल पद म्हणेल कतीर नाही नाही तू तंत एक भाव भोर नु तू सांगेलस पण म्हळ्यारी हांव बद इतलो मोग केला तिका आणि अज्जन मस्त प्रेरणा आहे हा आणि चे दंपतींक वय खंडित जेवत असल देणी तो दिला बुक इतले नमने पुर तुगेला कवीन आमगेला समाजान तो असल पुरा विषय केला म्हणजे रे हम्म, खंडित सखी गीत सखी हम्म, सांगत वय सखी सुख सांगत म्हणे आणि सखी वय, सांगत जाता बद्द जावन मुरली ये सखी गीताक तुमका येव का म्हण आपयतना मिगेल ಮತ್ತೆ ಅಂತೂ इतली मुरली उलयता म्हणेल विचारून आशिल्लो मुरली पद म्हणटा म्युझिक दिता पुरा करता आणि थोडे अशें उलयतालो म्हणलें केलें आं जाल्यार ती जाल्यार एक विद्यासंस्थेचे एक प्रिंसिपाल ती उलयतालीची म्हूण गोत आशिल्लें जाल्यार तू संगीत दिवच्या वटू पद म्हणच्या वटू इतलो उन्नत विचार तुगे भितर आसा म्हणेल म्हाका आजी कळ्ळें हा त्या तुकून बोशा हे सखी गीता निमित्त मुरली भित्त वयलेकलो हा एक भारी एक एकमेळीचे एक दाम्पत्याचे एक कोण एक सखा कोणाला गेलं विद्यालो आज प्रकट जाला हांगा आणि तू सांगील इतले विचारस पळय आमगेल वीक्षकान पुरा पळयला तांणी तांगेल दाम्पत्यांतू असले एक आदर्श विद्यान सांगेल म्हणजे ते तांणी तांगेल करून घेतल्यार बोशा सकडाल जिवीत भारी एक सुख दाम्पत्य जावच्यांत काही संशय ना म्हूण म्हाका दिसता हे दोळताय तुमी दोगांनी आमगेले विश्व कोंकणी लाईव्ह स्ट्रीम स्टुडिओक येवन तुमगेले इतले अमूल्य विचार आमगेलो टू आनी तशी आमगेले वीक्षकांक मुखारी तुमी वांटून घेतील खातीर तुमकां दोगांकय धन्यवाद सांगता वा तशीच धन्यवाद आमगेल वीक्षकांकय धन्यवाद.